आयताराच्या मिसाची वाचपा सादो काळ चवथो आयतार वो दुसऱ्या वर्साक पयलें वाचप दुसरे सुमृतीच्या पुस्तका वेलें वाचप अवेसवर 18 वोळी 15 ते 20। मोइजेसान आपले पोरजेक सांगले, तुमचो सर्वेस्पोर देव तुमचेच मदलो तुमचे काश्या भावां भितरलो म्हजे असलो एक प्रवादी उठयतलो, ताका तुमी आयकूंक जाय। हे तुमीच होरेब दोंगरार सोबेच्या दिसा तुमच्या सर्वेस्परा देवा कडेन मागलोले। तुमी म्हटले, आमच्या सर्वेस्परा देवाचें उतर आनीक आमकां आयकूंक दिवं नाका, न्हय म्हूण ह्या व्हडल्या आकट्याचेर आमचे दोळे आनीक पडूंक दिवं नाका, नातर आमी मरतल्या। आनी सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, ताणें म्हटलें तें सगलें खरें। तांकां तांच्याच भावांतलो तुजे सारको हांव एक प्रवादी उपजयतलो। ताच्या तोंडान हांव म्हजीं उतरां घालतलों आनी सगल्यो म्हज्यो आज्ञा तो तांकां सांगतलो। म्हज्या नांवान तो तांकां सांगता तें कोण आयकना जायत जाल्यार हाचे पासत तो म्हाका जबाबदार जातलो। पूण हांवें सांगूंक लावंक ना तें म्हज्या नांवान सांगूंक फुडें सरत वो दुसऱ्या देवाच्या नांवान उलयत तो प्रवादी मरतलो। देवाचें उतर हें। अंतर्गीत जबाब। आज तरी ताचो थाळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात। सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया, तो तीर खोडप आमचें थारोन ताका वखाणुया। जबाब। आयज तरी ताचो थाळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात। सरपट पडुया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो, आमी सगलीं ताची पोरजां चोरवाक वेल्यो शेळ्यो। जबाब। आज तरी ताचो थाळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात। ताचो थाळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा, चितान आयकूंक काळजां दवरूंक सगलीं आयतीं रावया। जबाब। आज तरी ताचो थाळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात। मेरीबाग आनी ओरोण्यांत माशाक केल्लें तशें तुमचीं काळजां फातरावरी दारून करूं नाकात। जबाब। आयज तरी ताचो थाळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात। दुसरें वाचप भाग्योन पावलून कोरिंथकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप अवेसवर 7 वोळी 30 आनी 2 ते 30 आनी 5। बाबा भयणीनो, हुस्क्या मेकलीं तुमी जियेतलीं म्हाका जाय। लग्न जावंक नासलोल्या दादल्याक सोम्याच्या वस्तूंचो हुस्को आसा, आपूण सोम्यांक कसो मानवतलो हाचे विशीं ताका हुस्को। पूण लग्न जाल्ल्या दादल्याक संवसाराच्या वस्तूंचो हुस्को आसा, आपले बायलेक कसो आवडटलो हाचे विशीं ताका हुस्को, आनी असो तो आपणाचेच भितर दोशी ओडटा। तशेंच एके लग्न जावंक नासलोले बायलेक वो एके आंकवारीक सोम्याचेंच पडलां, कित्याक ती कुडीन आनी मनान पवित्र जावंक वावुरता। पूण लग्न जाल्ले बायलेक ह्या संवसाराचें पडलां, कित्याक आपूण आपल्या पोतीक कशी मानवतली हाचो तिका हुस्को। फकत तुमच्या आदावाक सगळ्यो फावो ते परी जावचे खातीर आनी तुमी सगल्या काळजान सोम्याची भक्ती करचे पासत ह्यो वस्तू हांव तुमकां सांगता। देवाचें उतर हें। उद्गार। सर्वेस्पराक जय जय। काळोखांत आसलोल्या लोकांक एक व्हड उजवाड देखलो। मन्नाचे सावलेन जियेतल्यांक एक उजवाड उदेलो। सर्वेस्पराक जय। शुभ वर्तमान। मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान अवेसवर 1 वोळी 21 ते 28। जेजू आनी ताचे शीस काफारनांव पर्यान गेले
आनी सोनवार पावतूच जुदेवाच्या देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिंकोवंक लागलो आनी ताचे शिंकोवणे विशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक दोन शास्त्र्यां भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलोले पोरी तो तांकां शिंकयतालो. मेळो आत्मो बसुल्लो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारली म्हणून, नाजारेतच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो बोस करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो बोप. पूण जेजून ताका धमकायलो म्हणून, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेलो आत्मो ताका फोडफोडावन आनी मोठी बोब मारून ताच्या वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हे आनी कितें नवी शिंकोवण ही आनी अधिकारांक दिलोली? मेल्या आत्म्यांक लेगून तो हुकूम घालता आनी ते ताचे आयकतात. आनी रोखडेंच गालिल्याच्या आख्ख्या प्रांतांत ताचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी